वयले कामगारांक हाडून हांगा काम करूंक लायतात आनी आमकां सांगतात की तुमकां काम ना म्हणून. हे जावचें ना, हे सारकें न्हय. इट इज इल्लीगल. The sanctity of the agreement has been trampled upon by the management of Saza Goa management, Vedanta management, and we cannot accept it. We are going to fight. आमी हाचेर हरगीज लढत दितले आनी आमी वगैरे रावचे ना. VRS करून कामगारांक घरांत हाडले ते 900 कामगार आशिल्ले. तेजे उपरांत जवळ जवळ 10 कामगार देवादीन जाले. एक्सिडेंटान कोण गेले जावं कांय लोक रिणांनी काबार जाल्यात. अशे 2-3 जाण कामगार आहात. आज आमी जवळ जवळ 70 कामगार आहात आनी सगळे यंगस्टर दे आर अंडर 35-45 ह्या एज ग्रुपांचे कामगार आहात. सो तांकां व्हडली नोकरेचो त्या टायमार मॅनेजमेंटान चान्सूच दिवना, सदांच छळत रावल्यात. आनी अशा टायमाचेर ज्या टायमार आमी एक डिमांड केल्लो युनियनान, त्या टायमार मायनींग फूल स्विंगां चलतालें. आमी म्हटलें 80 लोकांक बाकीच्या मायनीचेर आस्थापून घेवचें, खंयी काम करपाक तयार आहा. मॅनेजमेंटान तेन्ना आयकुना. जाल्यार मॅनेजमेंटाक खंयचोच अधिकार ना लिगली सुद्दां किंवा मोरली सुद्दां दुसऱ्या मायनी वयले भुरगे आसा म्हूण हांगा हाडून घालपाक. आमी मॅनेजमेंटाक आज हांगा येवन शिटकावणी दिल्या. आनी जर हे सगळें जर बंद जालें ना आसत जाल्यार आमी बाकीचे जे कोण भायले बिले लोक येवन हांगा काम करतात तांकां आमी फोर्सिबली बंद करतले. मागीर लॉ एंड ऑर्डर जर प्रॉब्लेम जाला तो सरकारान पळोवचो, पुलिशेन पळोवचो आनी मॅनेजमेंटान पळोवचो.